पैरामयी वाठारांत घरा लागसार आशिल्ले एके पत्र्याच्या खोपीक उजो लागपाची घडणूक घडली। सुभाष कळमकर हाच्या मालकीच्या खोपीक लागिल्ल्या उज्यात 1 लाखा परस चड रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। घर दुरुस्ती काम चालू आशिल्ल्यान चडशें सामान खोपीत दवरिल्लें खंय। सोमारा उसरा राती उजो लागपाची ही घडणूक घडली। उज्याची खबर मेळटकीच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो। थळाव्या लोकांनी लेगीत उजो पालोवपाक मजत केली। उज्यात आयदनां, कपडे, फर्निचर मेळून सुमार 1 लाखा परस चड किमतीचें सामान लासून गेले। हे उजो कसो लागलो तो आमकां कांयच खबर ना। ह्या टायमार कसो लागलो आमी घरा कडेन कोण नाशिल्ले। हांव मिसेसीक पावपाक शिरसय गेल्लो आनी म्हाका मागीर नंतर फोन केलो ते हांव आयलो। चेड्याक फोन केलो, चेडो आयलो आनी हेंच्यांनी आमच्या शेजाऱ्यांनी ते पळयलें म्हणून ते आमकां कळ्ळें। नाल्यार ते कळचें नाशिल्लें, सगळे गोबर जावन वयतलो आशिल्लो आख्खो टोटल। मागीर तुमी फायर ब्रिगेडीक तेणी मागीर उदक मारलें, हेंच्यांनी उदक मारलें आनी मागीर चेड्यान आमच्या हेज्या चेड्यान फायर ब्रिगेडीक फोन केलो। फायर ब्रिगेड येवन फायर ब्रिगेड येवन त्यांनी मागीर ते उदक पालयलो। म्हणजे सगळे काबार जाल्ले। म्हणजे कितें जळ्ळें आतां हितून म्हाजे दारां हाडलेली आतां बेडरुमाक दारां हाडलेली आनी कासलेटी आशिल्ल्यो आनी आमचे डेलीचे कपडे आशिल्ले सगळे आनी नवी आयदनां आशिल्ली सगळी। म्हणजे तुमी तुमचें घर रिपेर करता म्हणून सगळें सामान हांगा दवरलेलें अशें। आनी कोणाक कितें जावंक ना? कोणाक कांयच जालें ना। म्हणजे आमी पण काय जालें ना तेच बरें जालें म्हणून। म्हणजे साधारण लुकसाण कितलें येतली? लुकसाण काय साधारण आमकां लाखा बरीच तरी जातली अशी। हांव घरान बसलेलो आसलो, म्हाका कांय खबर ना कितें जालें तें। शेजारी सुद्दां येयले धांवून म्हणल्यार ठो ठो जाता आवाज म्हणून लोक येयले शेजारी सुद्दां। मागीर पळय जाल्यार उजो व्हडलो पेटलेलो आसा। पेट्रोल म्हणून मग शेजारी बी कोळसुली बिळसुली घेवन धांवलेले, चेडो बिडो सगळो आमचो मेळोन सगळ्यांनी मेळोन कोळसुल्यान हें करता। मागीर चेड्यान फोन केलो हेका फायर ब्रिगेडीक आनी फायर ब्रिगेड येयल्या उपरांत मागीर हें तेंच्यांनी मातशें पालोवन घेतला। म्हणजे आतां सामकें पालवल्या? हय, आतां पालवल्या। म्हणजे साधारण मागीर आमी मातशें करून ते पालयलां तरी। आमकां एक कॉल येयलो 11:29 की पैरा नियर स्कूल एक झोपेक उजो लागला आनी इमिजिएटली डावनलोड केलो। विथीन 10 to 15 मिनटांचो पावलो पळय जाल्यार झोपेक जळटाली आनी इमिजिएटली वॉच यूज करून ते उजो फायर जाल्लें आसा। पण कॅज्युअलिटी कितें? कॅज्युअलिटी काय ना, कॅज्युअलिटी काय जावपाक ना। पण हे पैरा खंयसर म्हटल्यार स्कुला कडेन? पैरा आमचं वर्कर वाडा म्हणून आसा नियर स्कूल, थंयसर इन्सिडंट जाल्लो। पण ते झोपडी जळ्ळी तेन्ना भितर कोण आसले? ना कोण ना। म्हणजे तुमचे वांगडा कोण 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 आसले फायर फोर्साचे? तेंच्या बरोबर मायंकर आसलो, एमडी नायक आसलो, ड्रायव्हर ऑपरेटर तुम्ही ताबडतोब हे करून? हय, ताबडतोब आमी तो उजो पालयलो आनी जे कितें आसा तेजे लॉस एस्टिमेट करता अरावंड 80,000 तुजो लॉस जाता एज पर तेजे ओनर सांगल्या प्रमाणे। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।